नमस्कार येवकार. गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार. एक टिका उत्सव दसकाच्या हुमऱ्या. टिकाकरण नित्या. दुयेंस बडींचे वाशिनाच्या ताकी पार. टिकोत्सव दसकाच्या हुमऱ्या. बळ भलत्याच्या आंगार. विचारतल्याक वाशीन मार. आंगलटी तुगलखी कारभार. उठ सूट यू टर्ना. म्हजो अजेंडा म्हजो झेंडा. सादोवन घेतलो धर हातार. उजव्या नेटार आडवे तडीपार. टिकोत्सव दसकाच्या हुमऱ्या. 5चे 10, 10चे 30%. एक थारायलो दुसरो म्युटंट तयार. कंटेनमेंट नेगार. यंत्रणा फुगार. दलालांची चंगळ. महामारी पडली इव्हेंटार. टिकोत्सव दसकाच्या हुमऱ्यार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 2G टेलिकॉम कोल गोंयच्या मायनिंग केशींत सुप्रीम कोर्टान केलें तें सारकें न्ही. सगळीच अर्थवेवस्था हाल्ली आतां कोर्टाच्या कारभारांत सुदारणा. साळवेन केलो पंचनामो. रशियाच्या स्पुतनिक वाशिनाक भारतांत इमर्जन्सी वापराक परवानगी. दुसऱ्या ल्हाराक नेट. महाराष्ट्रांत बोर्डाचे एजामी धुकल्ले फुडें. दिल्ली कर्नाटकांतय लॉकडावनाचे संकेत. आप 40 मतदारसंघांनी वेंचणुकेंत देंवतले. दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री सिसोदियाची घोशणा. मुख्यमंत्री म्हणटा पर्रीकाराचें विजन फुडें व्हरतली बीजेपी. आप विचारपी कोण? देड म्हयनो जालो उदक ना. करासवाड्यावेल्या लोकांचो म्हापशा PWDचेर मोर्चा. एई म्हणटा रस्त्याचें काम करतना पायपलायन पॅक जाले आसुये. पॅरलल लायनीचो विचार. फुडले 3-4 दीस गोंयांत मोठो पावस. 13 आनी 14 तारखेर जगलां मारून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. गोंयच्या वेधशाळेचो अदमास. लोकांनी जतनाय घेवची म्हूण उलो. आनी एअरपोर्टावेलो गोवा मायल्स कावंटर बंद करात. अर्दो प्रस्न मिटतलो. मायकल म्हणटा कावंटर येरादारी खात्या सकयल हाडात. मुख्यमंत्री बोट दाखयता. ट्रान्सपोर्ट मंत्री माविना. टू जी टेलिकॉम कोल आनी गोंयच्या मायनिंग केशींत सुप्रीम कोर्टान केलें तें सारकें न्ही. गोंयच्या मायनिंग कोर्टाचे चुकीचे बळी असो आदलो सॉलिसिटर जनरल आंतरराष्ट्रीय नामनेचो ज्येश्ठ आदवोगाद हरीश साळवेचें मत. वेंचणूक जिखपाची तांक नाशिल्ले कांय लोक कोर्टा वरवीं UPA 2 सरकारा वेळार आपलें सादोवन घेताले. आतां कोर्टान खंय मर्यादा घालून घेतल्या. आदलो सॉलिसिटर जनरल आंतरराष्ट्रीय नामनेचो ज्येष्ठ आदवोगाद हरीश साळवेन रिपब्लिक टीव्हीक दिल्ल्या मुलाखतीत गोंयच्या मायनिंग केशींत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचो पंचनामो केलो. कोर्टाच्या चुकीच्या निकालाक लागून उद्देग कसो त्रासात पडलो ताचेर साळवे उलयला. कोर्टान टेलिकॉम, कोळसो आनी गोंयच्या मायनिंग केशींत चुकीचे निकाल दिल्ल्यान सगळ्या देशाची अर्थवेवस्था खंय हाल्ली. We had some terrible wrong turns and the telecom case was one of them. And this whole pattern of court-monitored investigation, which has always proved to be a disaster. One of the worst things which the Supreme Court has done, and two of the most deeply flawed judgments of the Supreme Court relate to the coal mines and the closing of the Goa mining system. It is these people who managed to get the Supreme Court to shut down all coal mines. See the amount of economic pain which you've inflicted on India by closing all these mines. Forget everything else. So it is these people who now are disappointed. Now we have to accept it. We were disappointed when the court gave judgments like the coal mines. I was personally very disappointed. I felt the court was taking a wrong turn, but that's what it is. काय मोजकेच लोक UPA 2 सरकारा वेळार कोर्टावरवी आपले सादोन घेताले म्हणून साळवे सांगता. UPA 2 left such a large space for critics who could demonstrably show that it was a government crippled by crony capitalism, that it created a huge space for people to use the judicial system to impose their will and rule through the judicial system.
जस्टिस गोगोय आणि ताच्या उपरांत आयिल्ल्या सरन्यायाधीशांनी कोर्टाच्या कारभारात सुधारणा केल्ल्यान हे लोक खंय आता अस्वस्थ जाल्यात. The court has Justice Mishra's court, Gogoi's court, Bobde's court have now brought in a degree of they are perfectly conversant of what happens when you overstep your boundaries and end up getting into a situation which then leaves you with things which are not judicially manageable. And we have hit reset. Now this reset has upset that class of people who realize that if they cannot win elections and come in through the ballot, they can come in through the PIL and get the government to do their bidding. And those people are the ones who have started this binary conversation of saying either a judge accepts our perception in our public interest litigation or the judge is pro-Modi or pro-government. 2G टेलिकॉम, कोल आणि गोयच्या मायनिंगे सारखेल्या केशींनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक लागून गोयची आणि देशाची अर्थव्यवस्था पुराय हल्ली. सरकार आणि लोकांचे पोटापाण्याक हाल. सुप्रीम कोर्टाच्या हालीच्या सरन्यायाधीशांनी काय गजाली जाग्यार घाल्यात. उठसूट कोर्टांनी वचून आपले साधन घेवपी या ठराविक लोकांचे उपद्व्याप आता आदले इतले साधना. स्टुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. रशियाचे स्पुतनिक कोविड वाशिनाक भारतांत इमर्जन्सी वापराक तज्ञ गटाचो बावटो. कोविडाचे दुसरें ल्हार नेटान पातळटा. फाटल्या 24 वरांत 1,68,000 रेकॉर्ड दुयेंती. महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक लॉकडावनाच्या हुमऱ्यार. वाशिनाक नेट दिवंक देशभर टिका उत्सव सुरू जाला. कोविड डोस 10.5 कोटींक तेंकले. महाराष्ट्रांत बोर्डाच्यो एग्जामी कोविडाक लागून फुडें धुकल्ल्यो. रशियाचे स्पुतनिक व्ही कोविड वाशिनाक भारतांत इमर्जन्सी वापराक परवानगी मेळ्ळ्या. कोवॅक्सिन, कोविशिल्डा उपरांत मान्यताय मेळिल्लें हें तिसरें वाशीन. कोविडाचे दुसरें ल्हार नेट धरता. वाशिनां उणी पडूंक जायना म्हूण आरोग्य मंत्रालयाचे यत्न. देशभर वाशिनां दिवपाच्या टिका उत्सवाक बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. गोंयांत 2 दिसांत 15,000 वयर. एकूण डोस 1.5 लाखाक तेंकत आयले. सोमारा गोंयांत 8,770 लोकांनी वाशिनां घेतली. देशभरांत 10.5 कोटी. उद्देश एकच आसा की गोवा कोविड मुक्त जावपाक जाय. गोंयान भितर कोविडाचे जे हें आसात मृत्यू जातात ताचें प्रमाण कमी जावपाक जाय म्हणून हो एक सरकाराचो जो ड्रायव्ह आसा तो बरे तरेन सक्सेसफूल करपा खातीर आसा. पूर्ण आठवडभर हो ड्रायव्ह आसतलो. हे वॅक्सीन सगळे सेफ आसा, कॉम्प्लिकेशन कांय ना. आनी दुसरें म्हणल्यार हे वॅक्सीन घेतले म्हणून तुका कोविड जावचें ना अशें ना, पूण जे कोविड जाल्यारय बी ताजे सिम्पटम कमी आसतले. विदाउट फेल टू मेक गोवा कोविड फ्री आमी हे वॅक्सीन घेवपा जाय. आनी ताका लागून ही ड्रायव्ह गव्हर्मेंट ऑफ गोवान ऑर्गनायज केला आनी चिकालीम पंचायतींनी ऑर्गनायज केला. ताका लागून वॉर्ड वायज सगळे लोकांक आमी भायर काडटा. आमी उलयता तेजेर लोकांक विनंती करता सगळ्यांनी हे नासतना ही वॅक्सीन जेंची वय 45 वय जी आसा तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवचें. काही लोकांक भिरांत दिसता की तांची AFI जातला. आतां पर्यंत आमी आमच्या ज्युरिडिक्शनान ज्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर करताली 2,500 वयर आमी वॅक्सीन केल्ली आसा. कुडचड्यार शेल्ड्या पेप्सी कंपनी मुखावेल्या लोकवस्तीक कंटेनमेंट झोन केला. थंय कोरोनाच्यो 40 केशी. सगळ्यांक आमी ते कंटेनमेंट झोनान व्हेले. तांकां सेफली दवरले. थंय सफिशंट जागो आसा. तशेंच तांकां आमी रेशन आनी ज्यो ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो पुरयतात थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर. सॅनिटायज बी करता आनी ते पुलिसूय दवरले. तातूंत तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. कंटेनमेंट झोन केले ती ऑपोजीट टू पेप्सी कंपनी शेल्डेम हाऊस नंबर 109/9. तितून 10 रूम आसा ह्या हाऊस नंबराक आनी 10 रूमांक ते सफिशंट रूम आसले म्हणजे स्पेस वायज सफिशंट आसा फॉर 40 पीपल. आनी ते रुमान ते रावल्यात आनी तेंचे आजू बाजून पुलीस दवरल्या. व्हडली एरिया ना ती, चड हेजे कंटेनमेंट करपाक मेळना कित्याक ती सगळी कॅज्यू प्लांटेशन आनी तितून ओपन एक्सेस तो खंयच बाउंड्री ना, रोड ना, सो रावंड हें करपाक तांकां मेळना. सो बॅरिकेडीन काडून सफिशंट जितलें जाय तितलें केलां एक बिल्डिंगेक. केसी थंय टोटल आतां 40 आसा. कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन गोंय सरकारान श्यामा प्रसाद स्टेडियम कोविड केअर सेंटर म्हणून परत उक्तें केलां.
इतले मजगती महाराष्ट्रात कोरोनाच्या वाडट्या केशी पळोवन परिस्थिती सामकीच हाताबाहेर वचूंक जायना म्हूण पावलां उखल्ल्यात. बोर्डाच्यो एग्जामी फुडें धुकल्ल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आप 40 मतदारसंघांनी वेंचणुकेंत देंवतले. दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उलयला. गोंयांत युनायटेड ओपोजिशन नाच. विरोधक खंय सरकाराचोच अजेंडा चलोवपाचे. सिसोदियान भाऊ आनी पर्रीकाराच्या समाधीचें दर्शन घेतलें. मुख्यमंत्री म्हणटा पर्रीकाराचें विजन बीजेपीच फुडें व्हरतली. आप विचारपी कोण? सिद्धार्थ म्हणटा पेटोवन घालपाची कामां. आम आदमी पार्टीचे गोंयांत एकला चलो. 40 मतदारसंघांनी खंय उमेदवार घालतले. नहीं, हम लोग 40 की 40 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी. यूनाइटेड अपोजिशन, मतलब अपोजिशन को यूनाइट करके आप चुनाव लड़ना चाहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अभी जो अपोजिशन है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ यूनाइटेड है. अपोजिशन पूरा का पूरा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ यूनाइटेड हो चुका है. बीजेपी जो चाहती है वो अपोजिशन करता है. सिसोदियान मिरामार भाऊ बांदोडकार आणि पर्रीकाराचे समाधीचे दर्शन घेतले. महालक्ष्मी देवळातूय गेलो. भाऊ आणि पर्रीकाराचे विजन खंय आप फुडें व्हरतले. उन दोनों के विजन पर काम करते हुए गोवा के आम आदमी के लिए काम करना है आम आदमी पार्टी को. आम आदमी पार्टी को इसमें सफलता मिले और गोवा को तरक्की का ऐसा रास्ता मिले जिसपे कोई लुक बैक ना हो, जिसपे जो विजन इन दोनों ने देखा था उसको आगे बढ़ाए. पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ म्हणटा बीजेपी लोकां खातीर वावुरता. हे भायल्यान येवन उजो लायतात. पयलींचे जे प्रकल्प आशिल्ले ते सगळे फुडें धुकलून ते पूर्णत्वा कडेन व्हरपाचे ह्या सरकाराचो, दोतोर प्रमोद सावंताचो एक विकल्प आसा. ताज्या भायर ताणें आमी पळयता की एक अंत्योदय स्किमीचेर ते तत्वाचेर काम करता, जाका लागून एक सगळ्यांक विकस्ट ऑफ द वीक जे सोसायटीचो लिंक आसा, एक सगळ्यांक सकयल जाचे कडेन फॅसिलिटीज पावना ताजे कडेन संपूर्ण सरकार पावोवपाचें एक ध्येय घेवन आमी काम करता. तुम्ही त्यांची टीम सायडलायन करता अशें ताणें म्हटलां. म्हणजे ते जे मनोहर पर्रीकाराची टीम जी आशिल्ली, विजन जे आशिल्लें ती त्या टीमीक सायडलायन करता अशें एक तांचें एलिगेशन आशिल्लें. कितलें खरें? म्हाका दिसता अशें भारतीय जनता पक्षाचो प्रत्येक कार्यकर्त्याची मदत घेवन भारतीय जनता पक्ष सरकार करता. कोणाकच सायडलायन और कोणाकच हें करून पूण मागीर बाकीचे प्रश्न पक्ष येवन हांगा उजो पेटोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. सो म्हाका दिसना खंयचोच कार्यकर्तो सायडलायन जालो असो. आनी सेकंडली तांच्यांनी अशें एक अपील केलां जेंकां सायडलायन केलां तांच्यांनी आपाक जॉयन जावपाचें. अशें कोण आसा दिसता तुमकां जातलें अशें? प्रत्येक पक्षाचे पॉलिटिकल पक्षाचे कर्तव्य आसता की प्रत्येक आपल्या पक्षाचें काम वाडोवप. आपूय ते हांगा करता, तातूंत कांय वेगळेपण ना. तांणी सगळ्यांक अपील केलां. मनोहर पर्रीकर म्हणजे म्हाका एक खोस बरी दिसली की तांणी मनोहर पर्रीकराच्या विजनाचेर आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या डेव्हलपमेंटाचेर एक मोहर उठयली की येस दिस इज द रायट डायरेक्शन दॅट गोवा इज टेकिंग अँड दे वील ऑल्सो टेक फॉरवर्ड इफ दे आर गिवन अ चान्स. पर्रीकाराचे विजन बीजेपीच फुडें व्हरतली ते कोण काय म्हूण मुख्यमंत्र्याचो प्रश्न. मनोहर पर्रीकर आमचो लिडर, ताजी जी सगळी आमी फॉलो करता. जर लिगसी आहा ती भारतीय जनता पार्टीच फॉलो करतली. ते कोण कोणाक अशें दिसांनी जॉयन जावपाचें तांकां आपाक? आमी सगळ्यांक सांगला कोणाक येवपाचें तितके भारतीय जनता पार्टीन या म्हणून सगळे जाण येताले. देड म्हयन्या सावन नळाक उदक येना म्हूण करासवाड्यावेल्या लोकांनी म्हापशा PWDचेर कोळसुल्यो घेवन मोर्चा व्हेलो. 18 फेब्रेर मेरेन प्रेशरान उदक येतालें. 19 तारखे सावन बंद. PWDचो AE म्हणटा कितें जालां तें पळोवंक लायलां. एक वेळ रस्त्याचें काम करतना ती पॅक जाल्या आसुये. पॅरलल लायन घालपाचो खंय विचार चल्ला. आमकां उदीक येयना. आतां खूब जालें. फेब्रुवारीचे 19 तारखेर आमकां उदीक येयना. एक सिर्फ सायडीक एक पायपलायन तांकां एक 300 मिटराची पायपलायन इन केस गव्हर्मेंटा कडेन जायना जाल्यार आमी स्वता पयशे काडून ती घालपाक रेडी आहा. पूण ती आमकां एक सेपरेट लायन दिवनी सो दॅट 24 वरां पाणी तांकां कंटिन्यू मेळोनी ही आमची इच्छा. आमी आतां जवळ जवळ 2 म्हयने जाले उदकाक सारकी तळमळटा. कोण बिस्लरीचे हाडून पियेता, कोण शेजाऱ्यांचे सायटीन आमच्या शेजारी आहा तेंचे हाडून पियेता. आता लेटेस्ट केन्ना उदक येतालें केन्नाचे न्हय 10-15 दीस मरे. फेब्रुवारीची 19 तारीख पयली 8 तारखेर आमकां उदीक फूल आसलें. बरें आसलें उदक. आनी फेब्रुवारीची 19 तारखेची ओपन केलें न्हू पायपलायन लायन घालपाक. ती ओपन केलें ती उदीकूच येना. हांगा मोर्चा हाडलो आनी उदक येतलें अशेंय कांय ना. आता ह्या दिसा सुद्दां आयलो कोणाच्या घरान उदक येना तेही चॅक केलें इन्स्ट्रक्शन दिले काय दिवना पूण तेंची कांयच करूंक ना न्हू. म्हाका फोन मारपाचो परत तांकां धाडटा परत कितें आतां कर जो पर्यंत आयकून घे तुमकां उदक येना पळय तो पर्यंत. कितें जाल्लें
एक 2-3 जाग्यार आमचे पायपलायन डॅमेज जाल्ले तुमकांय खबर. ते पायपलायन डॅमेज जाताना काम आतां कितें आसा तेज्या वयर ऑलरेडी फ्लायओव्हर बी येयलो. पायपलायन सगळे भितर उरले. आतां भितर उरल्या नंतर खंयच्यो पायपलायन कितें डॅमेज जाले आनी डॅमेज जाले जाल्यार पायपलायतल्यान कितलो प्रेशर येवचो. प्रेशर येवचो ना उदक चडचें ना. ताका लागून दॅट कूड बी वन रिजन. ताका लागून एखादो जर भितर उदक वयता आमी त्या पायपलायन ते प्रेशर येवचो ना. सो आमी कितें केलां आतां पॅरलल थंय DI लायन घालपाचें केलां प्रोपोज. आतां आसा चालू आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी आदले सध्याचे मंत्री आमदारांचे हजेरेंत म्हापशा भंडारी समाजाचो सुवाळो जालो. 200 kV ट्रान्सफॉर्मर आनी 5 kV जनरेटराचें उक्तावण. शिवोलचो आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकार आनी गोवा फॉरवर्डाचो साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार एके माचयेर. बोडगेश्वर सभाघरांत समाजाच्या नव्या झेडपींचो भोवमान. जनरेटराचें म्हत्व इतल्याक आमी दिलां की आमच्या आयुष मिनिस्टरान हो समाजाक 5 kV जनरेटर दान केला आनी तेंच्या खातीर हेजें ओपनिंग जावचें म्हूण आमी थंयच रावून तो आज हेजो उद्घाटन केल्लें आसा. आमी सगळे भंडारी समाजाचे लोक मागता की हेंचें आयुश्य बरे भशेन फुडें वचचें आनी आमकां तुजो आदार मेळचो. आज पर्यंत आमी सगळ्यो गोश्टी केल्या पूण आमच्या समाजाचें प्रॉपर सेन्सस आहाय आजूनय जावना. आनी जर हे प्रॉपर सेन्सस जर आमच्या फुड्यान जाल्यार सगळे लोक आहा पळय तेचेर उलोवपाक आनी कांय करचें ना. कित्याक उलयतले आमची ताकद आमी 35% आहा 35% म्हळ्यार तिसरो वांटो. सगळे जे आमचे विधानसभेचे वांगडी आसा जावं पूण आमचे भितरले 400 व्यक्ती आसात हे फुडें सरून फुडें सरचावन हे प्रयत्नाक पाठबळ दितली हेची म्हाका गॅरंटी आसा. ह्या समाजात शिक्षणाक कोण फाटीता पण खंय तरी समाज आर्थीक दृश्ट्या कमकुवत आसा. आदल्या सारको नक्कीच खंय तरी उबारी घेतलेले पण फुडें सगळे भाशा किंवा तत्वज्ञान कोंकणी गोश्टी बदलपाची ना. आमकां खंय तरी प्रत्यक्ष काम करचें पडटलें काय ना. खंय तरी गरीब वाड्यार वचून तरी ट्युशनाचो क्लास घेवप घेतलो जाल्यार निश्चितपणे 10-15 करून तुका मेळटली. आशिल्ल्यांनी दिल्ली आसा नाशिल्ल्यांनी दिल्ली आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता तुका सगळ्यांक त्याला शिवाय पर्यंत म्हणजे ताजे पयशे आसचे ना पूण हांव दिसाच्या त्या गोवा भितर समाजा खातीर जर आमी ठरयलें जाल्यार खुबश्यो गोश्टी परिवर्तन आमच्या समाजाक बदल घडूंक शकता. कुडचडे पालिकेचे सगळे नगरसेवकांनी 16 एप्रिलाक बसक घेवन अविश्वास थारावाचेर मतदान करचें म्हूण DMAन नोटीस काडली. नो कॉन्फिडन्स मोशन घालें म्हूण तें लागू जायना. पालिकेन बसका पयले ती जातलीच म्हूण कुडचडेचो नगराध्यक्ष होडारकार सांगता. अविश्वास थाराव पास जाय मेरेन कांयच खंय अर्थ ना. नगराध्यक्ष तोच. जरीब तर इंटिमेशन मेळिल्ले पासून जाल्यार पासून आय डोंट थिंक मिटींग घेवपाक कितें प्रॉब्लम आसा. कित्याक मिटींग पयलींच कन्वे केल्ली काडिल्ली आनी ताज्या नंतर जर तर नो कॉन्फिडन्स मोशनाची जर तो ऑर्डर आयली नो कॉन्फिडन्स मोशन जावन पास जातकीर मागीर तें इम्प्लिमेंट जाता. नो कॉन्फिडन्स मोशन दिलें म्हणून इम्प्लिमेंट जायना. हो कायदो कोण कोणाक कसो शिकयता म्हणून खंयच्या मंत्र्याक शिकयता म्हाकाय खबर ना. सो लायकवायज हांगा समज जर नो कॉन्फिडन्स मोशन दिलां that doesn't mean I have to step down or something. It has to be proved first. Then only I will have to step down. Till then I have full right to conduct the meeting. फुडले 3-4 दीस मोठो पावस पडूंक शकता म्हूण गोंयच्या वेधशाळेन अदमास उक्तायला. मान्सून पूर्व पावसाची एक्टिविटी खंय सुरू जाल्या
13 आनी 14 तारखेर जगला मारून घोग्यांनी पावस पडूं येता. 15 तारखेकय पावस शिपडूंक शकता म्हूण वेधशाळेचो अदमास. लोकांनी जतनाय घेवची म्हूण उलो. And in this particular pre-monsoon season, it's quite natural that the rainfall will be accompanied with thunder shower, that means lightning and thunder. So based on particular weather features enhancement, the activity of lightning and thunder will be slightly higher. So that is what we are expecting for these 3 days starting from today, 12th of April. We are expecting that the rain will be accompanied with lightning and thunder on 12th, 13th and 14th. Maybe on 13th and 14th, the rainfall distribution will be slightly higher than on 12th, and lightning and thunder also is expected. It is requested that people who are working in open fields or open areas should be taking precautions once this thunder shower activity takes place. And people, please be regularly updated with the warnings and nowcast issued by IMD so that they can take necessary precautions. Warning for isolated thunder shower activity accompanied with lightning over North Goa and South Goa districts on 12th, 13th and 14th of April, and we are expecting rainfall activity to continue over Goa up to around 14th or 15th of April. एअरपोर्टावेलो गोवा मायल्साचो कावंटर बंद करात. अर्दो प्रस्न मिटतलो. हो कावंटर येरादारी खात्या सकयल हाडचो म्हूण कळंगुटेचो आमदार मंत्री मायकलाची सुचोवणी. तो मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळो. हो इश्यू येरादारी मंत्री हाताळटा म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. गोवा मायल्सा आड मोरजे पंचायतीचो थंयच्या टॅक्सीवाल्यांक तेंको. It is a decision of the High Court to the government. Order has been passed that meters have to be put. आता सेम आम्ही असेंब्लीन पास केला की हिंका 100% सबसिडी दिवची म्हणून. आता विषय हा गोवा माइल्स. गोवा माइल्साचो काउंटर पयलीं बंद कर, अर्दो विषय सोंपलो. काउंटर हेज टू कम इन द पोजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हेज टू इश्यू ऑर्डर अँड स्टॉप इट. सीएम पॉझिटिव्ह आसा ते तुमच्या डिमांडाचेर. CM says that I have told the transport department and the minister to act on that counter. Okay. Airport counter. तितून 50% विषय सोंपता. खंयचो धंदो जो चालू करूंक दिता तो बंद करपाक जायना. तो फाल्यां हायकोर्टान वयतलो आनी स्टे हाडटलो. खंयचो धंदो म्हणटा तेजो. आय एम नॉट फॉर इन. तो कितलोय उलोव की हांव आसलो तेन्ना फुडल्यान, हांव नासलो. आय वॉज द ओन्ली पर्सन हू ओपोज्ड इट. आयज पासून हांव सांगता. टॅक्सी इश्यूचे मायकलू तुमकां आयज मेळ्ळो. कितें टॅक्सी इश्यू आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सध्या हँडल करता. तो पळयता. सांगला न्ही तुका, मायकलाकूय सांगला कितें कितें सजेशन उलोवन ते टॅक्सी इश्यू रिजॉल्व करपाक जाय म्हाज्या वतीन. काउंटर बंद करपाचें मोटिवेट हांवें सांगलें न्ही, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हँडल करता. Sir, but law and order situation is started to rise. काय सांगला त्यांनी जरा संयम बाळगपाक जाय. त्यांनी संयम But any action will be taken. The law and order situation. काय कोण हातीक घेता तेजेर एक्शन जातलीच न्ही रे. आमी आयज पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या. पंचायतीक सांगला गोवा माइल्स जी कॅब एग्रिगेटर जी सरकारान एक ॲप बेस्ड टॅक्सीज चालू केल्या न्हू, ती आमच्या गांवांत येवन आमी जेन्ना स्टँडार उबे आसतना ते येवन व्हरतात. आमचेर अन्याय जाता. त्या खातीर आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला, तेंचे कडेन सपोर्ट मागला. हांव सांगूंक सोदता सरकाराक कितें आमचे टॅक्सी भाव आहा ते तांकां फूल सपोर्ट आमचो पंचायतीचो 9 मेंबरांचो. आनी सरकारान तेजेर कितें ते तोडगो करून आमच्या टॅक्सी भावांक कशेंच हें करपाचें न्हू. हो मायल्स गोवा मायल्स हाडपाचो न्हू हांगा. पंचायतीचो फूल सपोर्ट आहा. लोकांक जाय तशें पोट भरतले. कित्याक आतां हे सगळे प्रोजेक्ट येता न्हू ते पंचायतीच्या अंडर येता. पंचायत आमकां सपोर्ट करता, आमी प्रोजेक्टाक सपोर्ट करतले. मडगांव पालिका वेंचणुकेक बीजेपीन व्हायब्रंट मडगांव फायनल पॅनल जाहीर केलें. मडगांवां कितें जाय नाका तें पळोवन विशय सोडोवपाचो वावर खंय पॅनल करतले. म्हापशें पालिकेक म्हापशेकारांचो एकवट पॅनल जाहीर. विरोधक खंय सरकारा कडच्यान कामां करून घेवंक शकतात. सरकार पक्षाच्या पॅनलाक तें जमना. संकल्पान मोरगांवां पॅनल जाहीर केलें. ह्या पॅनलांत ज्यो चेंजीस जाल्या ते धरून फायनल पॅनल आसा जे ऑलरेडी कामां लागिल्ले आसा. ह्या पॅनलाचो डिफरन्स इतलोच आसा की हाजे बरोबर मडगांवकार आसात आनी ताका लागून ताचें नांवूच व्हायब्रंट मारगांव अशें दवरिल्लें आसा. आनी एक व्हायब्रंट मारगांवची एक वेगळी कमिटी आसा जी ह्या सगळ्या कॅन्डिडेटा बरोबर काम करतली, जांकां मडगांवच्यो उणीव कितें कितें जाल्यात
कितें कितें आसा आनी कितलें तें कितें जावना ही करपाची मोख घेवन आमी मुखार आयिल्ले आसा. मागता मडगांवकार आनी फातोर्डकारा कडेन हे पॅनल 25चे 25 निवडून दिवचे, इतले भरघोस मतान दिवचे की तांचे काम करपाची उत्साह डबलीन वाडणी. सो जर आमकां फुडें सरपाक जाय आनी हो क्वेश्चन विचारपाक जाय जाल्यार ऑपोजिशनानूय केन्ना तरी पुश करून फुडें येवचें पडटा. आनी त्याच खातीर आमी बरे क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट घेतले जे उलोवंक शकता, जे क्वेश्चन विचारूंक शकता. वर्ल्डाची उदरगत आनी म्हापशां जे डेव्हलपमेंटाक आमी फाटीं आहा ती म्हापशाची उदरगत फुडें व्हरपाक लागून हे सगळे लागीं येयल्ले आहा आनी तेंची धडाडी आसा. ते धडाडीन काम करून ही जे प्रोजेक्ट आहा ते फुडें व्हरतले. त्यांचो पॅनल तेंच्यांनी डिक्लेअर केलेलो आसा आनी हो आमचो BJPचो पॅनल म्हणून डिक्लेअर केलो. हांव म्हणटा जेन्ना तुमी तुमच्या पार्टी वायज पॅनल डिक्लेअर करता जाल्यार पार्टी वायज सिम्बॉलाचेर कित्याक इलेक्शन लढना. मुर्मो गोवा वॉरियर ह्या बॅनराच्या खाली आयज आमचो पॅनल डिक्लेअर जावपाचो आसा. आयज हे नांव जे आसा आमी ह्या पॅनलाक दिल्लेले आसा वॉरियर्स म्हणून, मुर्मो गोवा वॉरियर्स. कित्याक आयज खरी म्हटल्यार गरज आसा आयज मुर्मो गोवा वॉरियराची. जे कार्य जावंक दिसले म्युनिसिपालिटीन ते खंय तरी म्हाका दिसता ठप पडलेले आसा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.